इल इफेक्ट आमकां येसलो जातलो आमचे 16 तारखेक फेस्त आहा तें व्हडलें फेस्त थ्री किंग फिस्ट कांसावली रेमेत दोंगरार आनी हे ट्राफिकाक हे फेस्ताक इतलो लोक जाता डिफरंट प्लेसीचो टुरिजम दुसरे लोक दुसऱ्या धर्माचे जायते भाशेन लोक हिंगा त्या फेस्ताक येता आनी 5 आमी आयकलां ते भाशेन 5 तारखे हें डायवर्शन आहा हायवेचें आनी 6 तारखे फेस्त आतां गोवमेंटान जावं आमचे लोकल एमएलएन कितें चिंतलां हें ट्राफीक कशें डायवर्ट करपाक वो ट्राफिकाचें अरेंजमेंट हें आमकां कांय खबर ना पूण आमकां अशें दिसता की ट्राफीक जर इतलें जातलें की आमच्या लोकांक एक्सिडेंट जातले आनी हे फेस्ताचें एक बरे भाशेन जावचें ना आमी कॉपरेट जाता आमी डेव्हलपमेंटाचे आमी आमची आड करना पूण आमी म्हणटा कितें फाल्यां 5 वर्साचें नोयेन लागता थिंगाय ते सायडीचो लोक ते वादन थिंगाय प्रॉब्लेम जातले सो हेजेर आमकां सोल्युशन जाय लोकांक जाण जावपा जाय की हें डायवर्शन जातकूच आमच्या लोकांचें कितें जातलें सोफा आमी पंचायतीन अजून हे डायवर्शनाचे इश्यू काडलो ना आनी आमी अजून तो डिस्कस केलो ना बट आमगे आतां पंचायत बॉडी मिटींग आहा 28 सो पर्सनली म्हाका जायतो लोक म्हाका अप्रोच जाला हा कित्याक ते क्विनी जंक्शन आहा ते मुगे एरिया पडटा सो आय एम द रिप्रेझेंटेटीव ऑफ दॅट वॉर्ड सो हांवें चिंतिलां मुगे प्रपोजल फॉरवर्ड करपा पंचायती आनी मागीर डिस्कस करून आमी तेजे कितें आगे फूल बॉडी डिसिजन घेवन ते रेजोल्युशन घेवन मागीर ते अकॉर्डिंगली आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड करपा कित्याक पर्सनली आय फील तो रस्तो आहा तो जंक्शन आहा ते क्वायट डेंजरस आहा आखे सद्या ट्रॅफिक कोस्टल बेल्टाचे लायक सरावंडींग विलेजीस कोलपा उतोटा मजोटा सगळे हॉटेलाचे ते ट्रॅफिक आहा ते एअरपोर्टाचे बी ते सगळे आमगे ओ MDR रोड वेलसांवच्यान पास जाता थिंग वयता आनी मागीर हायवेचे क्लिनींग कडेन थिंगा जॉयन जाता सो रेग्युलरली थिंग एक्सिडंट जाता इट्स एन एक्सिडंट प्रोन झोन आनी सपोज तें डायवर्जन केलें जाल्यार ट्रॅफिक लोड चड जातलो आनी मागीर आनी मुखार आनी एक्सिडंट्स जावपा चान्सीस चड आहाय की आमकां हितू ट्रॅफिक कंट्रोल करपा कॅपेसिटी ना MDR रस्त्याचेर सो आमी रिक्वेस्ट कोत्ताय कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणे आमगे MLA विथ अलॉंग विथ पंचायत येवन एक मिटींग घेवची आतां ते डायवर्शन बी करूंक सोदताय ते कोणा सांगून करूंक सोदताय म्हाका दिसता हो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो MLA आनी पंचायती फॉर ग्रांटेड घेता